काल तुवें ती एनओसी धाडला पळय तेजें कांयच बरयलें ना, फक्त एनओसी आनी खंयचो रस्तो खंय कितें कांयच ना. ते एनओसी हांवें पळयल्ली, फक्त तो एमावंट आसा. हय वर्क ऑर्डर तुवें म्हाका बाकी कांयच धाडला. आनी काल तूं सांगतालो हय वर्क ऑर्डर जालें काम स्टार्ट जालें म्हण. आयज काम थंय स्टार्ट ना. तुमी दर वेळा आमकां फटयतात. तशें न्हू आतां ते 3 मिटर तूं करपाचोच ना. तूं ते टनाचे 3 मिटर घेयला काय ना रे. अरे मेजर प्रो एक्सिडेंट झोन खंयचो सांग म्हाका. प्रो एक्सिडेंट झोन खंयचो मागीर मरता खंय लोक. तूं टनाचे 3 मिटर वाडोवपा ना तूं आतां. ना परमिशन आसता तुमी कशें ते वर्क ऑर्डर दिलें म्हाका समजून तुमगेलें. तुमी सगळें परमिशन तुमकां खबर नासलें फॉरेस्ट आडयता म्हणून. अरे कित्याक शो ऑफ करतात. तुम्ही सरकाराक तुम्ही खुदो मारता इनॉग्रेशन करता हें करता आनी आतां तूं एनओसी हाडून भोंवता. मागीर मार्चे तूं फॉलो बरें मार्च्या केलें न्हू जाल्यार तुमी काम जालें म्हणून वर्क ऑर्डर कशें काडटले लोकांक कित्याक फटयताय तुमी. फॉरेस्ट आपल्याक काम आडयतलोच न्हू. जेन्ना तूं फॉरेस्टाक एनओसी घेवन फॉरेस्ट झाड मारपा आयल्यार आडयतलोच न्ही. अरे कन्सर्न डिपार्टमेंटनी तेगे राखपाचें काम तेगे न्ही रे. तुमच्या कागदपत्र व्यवहार सारको करपाक जायना. हां आमी लोकांनी करपाचो मागीर आनी कितले मरता मागीर रावत अशें रावता तुमी आतां. अरे तुमी कोऑर्डिनेशन ना. सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट लोकल मिनिस्टर लोकल MLA कोण आले एक सरकार आले मरते. हां फक्त डेली हेजे ग्रुपार मेसेज केल्यार जालें. कन्स्ट्रक्टीव दिया मरे कितें तरी. आतां तुगे म्हाका हें सांग म्हाका आमी आतां खंय तुका मेळपाचें आनी तुका एनओसी केन्ना मेळटली काम करपाक. तूं फाल्यां आसतलो. बरें तूं फाल्यां ऑफिसां आसतलो. आमकां जें तुवें 3,82,00,000 जें पळय टेंडर केला तो खंयचे सायडीन आनी खंय ते खंय पर्यंत तेतून भितर कितलो सायडीन कितलो रस्तो तुमी वायंडींग करपाचो हें सगळें आमकां फाल्यां आमकां पुराय आमकां दाखय तूं. पयर एप्लाय केला पयर ते म्हणटा तर फेब्रुवारी एप्लाय केलें म्हणून. पयर 22 तारखे एप्लाय केला फेब्रुवारी न्हू. तो तर आतां म्हाका 5 मिनटां पयलीं हांव उलयता तेन्ना म्हाका सांग फेब्रुवारी एप्लाय केला तें काम हें जालां. आतां तेका लागून आमी पयलीं हें करून घेतलें म्हूण सगळें. हां तेमके 22 तारखेक एप्लाय केला खंयच्या ह्या म्हयन्याच्या. हां ह्या म्हयन्याक एप्लाय केला. ओके ते तूं म्हणटा तें तांकां डेंजर म्हूण पयलीं खबर नासलें काय म्हणटा तूं. हां तें डेंजर आसलें म्हण ते म्हणटा तुमी काम हाडून दवरला मागीर हाडयलें म्हणटा आमकां कशें कोण खरो कोण फुट तें आमकां कशें कळप म्हाका सांग. इवन कॉन्ट्रॅक्टर CA मोहम्मद मोहम्मदान सांगलें मरे तुवें काम हाडयलें म्हणून. तो म्हणटा 21 तारखे आपल्या कडेन या म्हणटा. 21 तारखे आहा न्हू तुजे कडेन. ह्या म्हयन्याक या हय पयर 21 तारखे तुवें दिलें आहा लेटर आनी तेमी 22 तारखे एप्लाय केला. बरोबर मरे. हेजे पयलीं ते कॅमिकल म्हणटा तूं एप्लाय ते फेब्रुवारी म्हणटात कोण खरो कोण फोट आमकां खबर ना. आतां सत्य कितें तें कळटा तुजे कडेन कितें डॉक्युमेंट आहा पळय तें आमी पळयताय. आमी मातशें येतले फाल्यां बी आमी मातशें दाखय तुवें केन्ना एप्लाय केलें कितें केलें तें. कळ्ळो का. काल आमची एक लोकांली म्हणजे मिटींग जाल्ली तेतून भितर आमी पयर शेनवाराक आनी आमी तेन्ना PWDच्या पयलीं मोहम्मदा फोन केलो. मोहम्मदा विचारलें तुजे कडेन कोण मोहम्मद तो सांग. मोहम्मद जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा जें रोड वायंडिंगाचें जें पयर इनॉग्रेशन आमच्या सभापतीन आनी काणकोणचे नगराध्यक्ष आनी बाकीचे 5 मेंबरान केलें तें काम जवळ जवळ 3,82,00,000 काम. आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक फोन केलो आनी विचारलें तुवें काम स्टॉप दवरला. तो म्हणपालो ना काम चालू आसा. मागीर आमी तेका विचारलें फॉरेस्टान तुगे काम हाडयलें काय कितें. तो म्हणपालो हय फॉरेस्टान आपल्याक काम हाडून दवरलां. आमी त्या वेळार तेका विचारलें की तुजे कडेन समज जर काम कितें हाडयलें जर तुजे कडेन वर्क ऑर्डर आसा सगळें आसा जाल्यार. तो म्हणपालो फॉरेस्टा एनओसी ना म्हूण हाडयलें. मागीर आमी तेका हो दुसरो प्रश्न केलो की फॉरेस्टाची एनओसी नासतना तुमी वर्क ऑर्डर कशी काडली आनी त्या कामाक टेंडर कसो जालें काम सुरू कशें केलें. त्या वेळार आनी आमी म्हणलें ताका तुजे कडेन कितें आसा तें आमकां एनओसी धाड. तो म्हणपालो ना आपल्या अजुनूय कांय मेळना म्हणपालो. वर्क ऑर्डरीची आपल्या कडेन कॉपी ना. आपूण केरला गेलो आसा आपूण 1 तारखेक पावता म्हणून. ताजे उपरांत आमी फोन केलो. फोन करतकीर फोन म्हणपालो आसा वर्क ऑर्डर आसा म्हणपालो. वर्क ऑर्डराची एक कॉपी तेणें आमकां धाडलें. त्या फक्त वर्क ऑर्डराचें हें घातलें आसा एमावंट एस्टिमेट घातला आनी किलोमिटर टू किलोमिटर घातला. एरिया खंय करमल गाडी आयटम्स काय ना स्पेसिफीक कांयच तेणें आमकां तेतून भितर मेन्शन केलें ना. ताजे उपरांत आमी ठरयलें की आयज आमी समारा येवन तांकां मेळपाचें.
जेन्ना आमी समारात ताका मेळपाक गेले तेन्ना मेळपाक गेले कडेन तो ऑफिसर थंय ना, तो मडगांव आयज गेलो तो एनओसी हाडपाक आयज गेला. आमी म्हणल्यार एनओसी नासतना तुवें इस्टिमेट करून काम स्टार्ट केलें कशें, वर्क ऑर्डर दिली कशी. तो म्हणटा तो दिवपाक जाता म्हणटा, एस्टिमेट करूंक जाता म्हणटा. आतां टॅक्निकल भाग कितें तें आमकां खबर ना. ते म्हणटा काम कित्याक एनओसी मेळना म्हण आमी हांगा विचारपा आयिल्ले कडेन तो म्हणपा लागलो ते आमकां एरिया आमकां पडना, ती एरिया म्हणपा लागलो पाडी पडटा. हेका पाडी पडटा बरें हांव म्हणलें. आमी त्या पाडी थंय फोन केल्लो. तो म्हणटा आमकां तेणी पयर 22 तारखे एप्लाय केलो म्हणटा तो एनओसी. खंयची 22? ह्या गेल्ल्या म्हयन्याची 22 तारखे तेणी एप्लाय केलो म्हणटा तो. 22 मग आता हो चलता तो जून. हय, जुनाच्या 22 तारखे म्हणटा तो तेणी एप्लाय केलो म्हणटा तो. आनी ही सांगता आमी 4 म्हयने फेब्रुवारी म्हयन्या म्हणटा आमी, तुमचे कडेन रिकॉर्डिंग आसतलें, फेब्रुवारी म्हयन्या म्हणटा आमी एनओसी मागलें. दिल्ली वचून आयले. दिल्लीच्यान तो आमचे गडकरी येयले, OSD हांगा येवन गेले, कामां तुमी कुदळ मारली आनी तरी आसतना सुद्दां काम जायना. उलट तो एक भुरगो मरता थंय, तो एक डेथ ट्रॅप म्हणून. हो सांगता तांकां आयज कळ्ळें काय म्हणटा तो ऑफिसर, तो फॉरेस्ट ऑफिसर सांगता तांकां मरता म्हण आयज खबर आहा. तेमी पयलीं प्रिकॉशनरी मेजर कित्याक घेतला काय म्हणटा तो, लोकांक कित्याक फटयताय काय म्हणटा तो. आमचे कडेन ऑफिसर सांगता आमचे कडेन जर तेमी एनओसी मागलीच ना म्हणटा, पयर मागलो म्हणटा 22 तारखेर. आतां तुमी तात्पुरती आयकला विकेसा तोंडांतल्यान हेमी खंय एनओसी 1-2 दिसां 8 दिसां पयलीं मागला. हें कशें सारकें आसा? हां, मागीर तुमकां जे लोक मरता ते तांची लोकांक तुमकां किंमत ना आसतना, तेजी फॅमिलीची किंमत ना आसतना. पण आमच्यानी आतां सोसूं जायना. आमी जातले प्रयत्न करता ह्या अधिकाऱ्यांक सांगून कर्मचाऱ्यांक सांगून, पण आमी वेगळे एक्स्ट्रा स्टेपूय बी घेतात. पण आमी एक्स्ट्रा स्टेप केल्यार आमकां भितर उडयतात, केसी घालतात आनी कोर्टांत धाडटात. हां, आनी आमी ह्या लोकांचे मदीं कितें उलयला आतां समज लोकांचे मदीं कर्मठा विशय कितें उलयलो जाल्यार देशद्रोही, राजद्रोही. मागीर सत्य उलोवपाचेंच ना ह्या सरकारांक. काणकोणच्या करमल घाटाचेर सतत एक्सिडेंट जायत आसात. करमल घाटाचेर रस्त्याचें काम आसा जें PWDन चालू केल्लें कांय दिसां पयलीं, पूण तें फॉरेस्टान आडयलें म्हणून काणकोणचे कांय लोक एकठांय जाले आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंटान वचून त्या ऑफिसरांक विचारपाक गेले. जेन्ना PWD ऑफिसांत विचारलें तेन्ना JE हांगा नाशिल्लो, तेणें फोनाचेर सांगलें की 4 म्हयन्या पयलीं तेणी फॉरेस्टाक ह्या एनओसी खातीर एप्लाय केल्लें. पूण जेन्ना जे काणकोणच्या लोकांनी फॉरेस्ट ऑफिसांत वचून विचारलें तेन्ना अधिकाऱ्याक फोनाचेर विचारलें तेन्ना सांगलें की 4 म्हयन्या पयलीं कोणें अप्लाय करूं नाशिल्लें. अवघ्या 21 तारखे ह्या म्हयन्याचे 21 तारखे तेणी एप्लाय केल्लें आसा. हो प्रोसेस अजून चालू आसा. पळयल्ले कडेन अशें दिसता की ह्या दोनी डिपार्टमेंटाचो ताळमेळ ना काय कितें. लोकांक शेवट जाय हो रस्तो, काय आनी कितें ह्यो भितर गौड बंगाल आसा. लोकांक शेवट जाय रस्तो, रस्त्या खातीर लोक तळमळटात, यो वच करपाक लोक भितात. हो रस्तो बेगिनात बेगीन जावचो अशी काणकोणच्या लोकांची, तशीच काणकोण यो वच करपी लोकांची मागणी आसा.